मुगाच्या भाव भयणीनो, शुवर्तमानान जेजू क्रिस्त स्वर्गीचे राज लागीं पावला म्हूण परगटूंक आपल्या शिसांक वेगवेगळ्या गांवांनी धाडटा. तांच्या वाराक यश मेळोवंक तांकां आत्मीक पोदवेन भोरता. पिडेस्तांक पेकोवणी दिवंक, मेलेल्ल्यांक परतून जिये करूंक, कुड्यांक परतून शुद्ध करूंक नादी तांकां अधिकार दिता. आमी पळयलां की पेंटेकोस्ताच्या उपरांत जेजूच्या शिश्यांनी हो वावर अपुरबायेन शांतीन मोगान केलो. पयले वाचपांत आमी बार्नबासाच्या आंतवा गांवांत केल्ल्या वावराची खबर आयकल्या. पावलो बरोबर ताणें ओनभावात्या गांवांत देवाचें उतर परगटलें आनी मिशनर वावर कोत्ताना तो रोखत साक्षी जालो. बाबनीनो, जो वावर जेजून शिसांक दिलो तोच वावर आमकांय दिल्लो आसा. बार्नबास सारके कोणाक भियेनासतना हो वावर करूंक आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं खालतीपणीन मागुया.